आयज आमी ही ट्रीप ऑर्गनायज केल्ली गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो सालिगांव आसा थंय. आनी आमचें जें काम हांगासर ट्रिटमेंट कशें चल्लां आमच्या मेंबर्स आहा सगळे पंच तेंच्यांनी आयज पळयल्लें आसा. ओके. सो म्हाका अशें दिसता की स्वच्छ भारत अभियान गेली 10 वर्सां चालू आसा. मागीर हो ट्रिटमेंट प्लांट म्हाका दिसता गेली 8 वर्सां चालू आसा. आनी तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर जो पर्रीकर आसलो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमचें गोंय नितळ जातलें जाल्यार आमकां ट्रिटमेंट प्लांट जाय. आनी तेंच्यांनी तेज्या विजनान हो प्लांट हांगा येयलो. पण इतलीं वर्सां जावन सुद्दां आमकां गार्बेज आमची रस्त्यारूच दिसता. तुमी उडया आमी काडटा अशें आमचें एक हॅबीट जाल्लें आसा. आमच्या हांगासर पंचायत काडटा, आमची म्युन्सिपालिटी काडटा, तरी पण आमकां असो कचरो दिसता. अशें ना की मेंबरां आसा ती आपल्या वाड्यान काम करिना, करता, पण जितलें अवेरनस जावपाक जाय तितलें जायना. बरें दिसलें. एक्चुली आमीच प्लॅन करताली की ह्या ट्रिटमेंट प्लांटाक विजीट दिवपाचें, कारण आमच्या थंय स्पेशली पर्वरी एरियान खुबशी गार्बेज रस्त्यारूच आसता. दो आमी इतले प्रयत्न करता की ती व्हरची म्हणून सगळ्यांनी सेग्रिगेट करता, तरी सुद्दां 2 डस्टबिनां दिवन सुद्दां हायवेचेर प्लॅस्टीक पडलेलें आसता. आमचो केदार भाई सदांच ताच्या फाटल्यान आसता. तो आपले प्रत्येक इशू मांडटा एसेंब्लीन वचून जावं खंय. 2016 पर्रीकर भाईन जेन्ना हे प्लांट चालू केल्ले तेन्नाच ते म्हणटाले की आमचें गोंय नितळ जावपाक जाय. पूण आज पर्यंत आतां 2024 उजवाडले तरी हें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावन पडल्याक लागून आमचें गोंय म्हणटा तशें क्लीन उरना.